Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. डिटेल्स घेतला बट कोळशाचेर सगळे डिटेल्स जाल्या उपरांत ऑलरेडी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी एकदा रिविजीट करच्यो जे आमी तांकां परमिशन्स दिल्या. सो लेट अस डू द रिविजीट फर्स्ट, म्हणजे तांकां परमिशन्स दिल्ली रिविजीट करून तांचेर तांकां एक रिपोर्ट सबमीट कर म्हटला. हाव मच द पोल्युशन इज हॅपनिंग थ्रू दीस कोल एट प्रेझेंट कॅपेसिटीर आसलेलो आनी जालो जाल्यार हांवें जशें म्हटलां की तो 50% सद्याच्या घडीक आमी रिड्यूस करतले आनी तेज्या उपरांत अदर कॉमोडिटीज ज्यो आसा त्या पोर्टा वयल्यान इदर इम्पोर्ट अदरवायज द एक्सपोर्ट ह्या पद्दतीन जर जालें जाल्यार आमकां कोल कंप्लीट बंद करपा खातीर वेगळे प्रोविजन कितें हाजो विचार सुरू केला. आय एम वेटिंग फॉर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट. रिपोर्टान पोल्युशन लेवल सोदून काडटले फक्त आनी 50% म्हणटा ते केन्ना स्टार्ट करता 50%? ऑफकोर्स इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेन दे आर गिविंग द परमिशन फॉर द MPT. इट इज एन दे कॅन डिसायड म्हणजे हाऊ मच पोल्युशन इज हॅपनिंग आनी ते जर तेंच्यांनी ठरयलें ते तेंच्यांनी जर रिपोर्टान दिलें म्हणजे कारण तेच परमिशन दिता त्यांच्याच रिपोर्टांतल्यान तांच्यांनी पोल्युशन लेवल जी आसा पळय न्ही ही कितली आसा ही सांगपाचें. एक ताका रिपोर्ट करपाकूय थोडो टायम लागतलो. तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आनी वी कॅन आमी जशें म्हटलां की 50% रिड्यूस जो आसा वो 50% रिड्यूस करपाक शकता बाय टेकिंग कॉन्फिडन्स इन टू द MPT. वील डू दॅट. गोंयांत कोळसो नाकाच, गरज पडल्यार MPT वेलो कोळसोच बंद करूंक लोकांक घेवन फुडें सरतलो म्हण आमदार चर्चिल फुडें सरला. तेमी कर्नाटका लोकांनी जाणपाचो, तेमी तेमी महाराष्ट्र लोकांनी जाणपाचो. आमी ह्या लोकांचे नाका आनी गरज पडल्यार तुका सांगता जर तर MPT जर जबरदस्ती केली आनी कोणें केली हांव लोकांक येवन MPT बंद करपाक येतलो. आमी लोक तो त्रास पडत अवसोया कित्याक जो कोल येता सगळो दर्यांतलो येतलो. तो दर्यांतलो येता तो कोल आमी बंद करपाक पडटलो. आमकां आमगेले हे ट्युरिजम पळय हब आहा आज 100 जाणां जर तरी कोल तरी गेले जाल्यार ट्युरिजम बंद जातलें आनी ट्युरिजमाचे पळय जितले एम्प्लॉयमेंट आहा ते काबार जातलें. सत्ताधारी आमदारांनी जबाबदारेन वागचें, उदरगत प्रकल्पांक आडखळ करप चुकीचें म्हण प्रदेशाध्यक्षाची शिटकावणी. दुबाव आसल्यार खंय मुख्यमंत्र्याक मेळचें. लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाचो अधिकार कोणाक दिवना ह्या मताचो हांव आसा. जाका जें दिसता तेणें कारण तुका ऑथॉरिटी आसा, मुख्यमंत्री आसा, तेजे कडेन वचून उलोवपाक अधिकार आसा. त्यामुळे आपण उगीच वचून पब्लिकली वचून थंय लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवप हें चुकीचें जाता आनी मागीर थंय आपल्याक कोणें आडायलो तेणी पोल्युशन केअर करना हें म्हणपाक येवचें ना. म्हाका डेफिनेटली दिसता इट इज रॉंग. कोलाचें JSW आसत, अदानी आसत, हांकां परमिशन दिल्लें कोणें दिल्लें आसा? काँग्रेस पार्टीन दिल्लें आसा. तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा की तेंच्यांनी दिल्लें न्ही. आज काँग्रेसूच आंदोलन करपाक फुडें वतात आनी त्या आंदोलनान जणू कितें हाडून आपण हाडल्या नंतर तो आतां गव्हर्मेंट हें कंटिन्यू प्रोसेस आसता. त्यामुळे ते चालू तेणें हाडलो आतां बंद केलो असं जायना. तो ताका लागून तो बंद करपाक थोडो वेळ जाय आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान जें काल सांगिल्लें आसा तेचेर तेंच्यांनी विश्वास दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.